हां. आमी गोंयचो आवाज जशे उलयता न्यू न्यू वाडा पिळगांव न्यू वाड्यावयल्यान उलयता आमी की हे आतां कोवीड जाला पळय ते 14-15 दीस जाले बंद आसा तेन्ना सरपंचान कितें तरी आमची कांय एक्शन घेवंक ना आमकां म्हणजे कितें वाडटा बिडटा अशें म्हणून आमकां सांगलेलें तेन्ना सरपंच हांगा आमच्या फुडसून पिळग वचून न्यू वाड्या वचून आपल्याक जाय ते स्टॉक आपल्या बायकीचेर घेवन भोंवता तेन्ना आमी पळयला तेका आनी तो आपल्याक जाय त्या घरांनी येवन विचारता आनी आमकां बाकीच्यांक कोणाक विचरिना तेन्ना आमी कितें करपाचें डेप्युटी सरपंच आनी सरपंच दोगांय भोंवता ती आनी टीव्हीचेर तेंचे आमी पळयला उलयतना तेन्ना मिडिया घेतलें पळयलां आमी की तेंच्यांनी होम डिलिव्हरी करता सगळ्या घरांनी अशें म्हणून तेंच्यांनी दिलां तेन्ना आमकां पावोकूच ना कांय ही पळय आतां जाणटीं आसा पळय तेंकां कांयच ना ही ग्रामस्थांनी जाणटीं आसा तेंची आतां कशें कितें एक्शन घेवची आमी तेंकां कितें कशें आतां म्हणून हें करपाचें तेन्ना बेगीच्या बेगीन सगळ्यांनी तेंकां कितें तरी तेंचेर एक्शन घेवचें आनी कितें तरी सांगपाचें तेणी गोवा न्यूजाचेर आपली एड केल्ली की सगळ्याक भोंवता म्हणून गाडी घेवन भोंवला तोय फोटो तेणीन दाखयला पूण आमच्या वाड्यार अजून ह्या न्यू वाड्यार तो येवंक ना एकदांय ना तेजें नांव प्रदीप नायक तो आमचो पंचूय आसा आनी सरपंचूय आसा तेणीन अजून एकदां आमच्या ह्या हांगासल्या आमच्या वाड्यार तरी तोंड दाखोवंक ना हेसून वयता तो दिसता फक्त हांव म्हणटा की आमच्या प्रवीण जाट्यान कितें तरी हेचेर एक्शन घेवपाची आनी आमकां कितें तरी हें करपाचें कितें तरी हेल्प करपाचें हे आसा हे सगळे फटींगपणाचे धंदे जाले आमच्या सरपंचाचे